नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज जाले इंडियन मोबायल काँग्रेस परिशदेच्या 9व्या भागाचे उक्तावण. भारत एक गुंतवणूक प्रधान देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मुंबईच्या मेट्रो लाईन 3 आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या पहिल्या पावंड्याचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी राष्ट्रार्पण. विमानतळ आणि मेट्रो लाईन 3 शारी उदरगतीचे प्रतीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. शारीरिक भलायकी सयत मानसिक भलायकी भोव महत्वाची. IPHPन वाडट्या दुयेंतींच्या आंकड्यावेल्यान हो निष्कर्ष काढला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. गोय बॅडमिंटन संघटनेची पाडुकोन स्कूल ऑफ बॅडमिंटना बरोबर कबलात. ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांक तसेच भावी जैतिवंतांक लागपी साधन सुविधेत विकास घडोवन हाडपा खातीर गोय सरकाराचे पावल. आंतरराष्ट्रीय जुडो वस्तादपण सर्तीत भारताच्या लिनथॉय चिनबम हिणे मेळयले पदक. भारताचे हे पयलेच थारला पदक. आणि आता पळोवया खबरो विस्तारान. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंडिया मोबायल काँग्रेस परिशदेच्या 9व्या भागाचे उक्तावण केले. दूरसंचार विभाग आणि हेर सेल्युलर ऑपरेटर कंपन्यांच्या जोड पालवान ह्या परिशदेचे आयोजन केला. 8 ते 11 ऑक्टोबर मेरेन इंडिया मोबायल काँग्रेस परिषद चलतली. इनोव्हेट टू ट्रान्सफॉर्म ह्या विशया अंतर्गत परिशदेचे आयोजन केला. जातूंत डिजिटल परिवर्तन आणि सामाजिक उदरगतीच्या नव्या संशोधनाक उर्बा दिवप आणि लाव घेवपा खातीर भारताची वचनबद्धताय उल्लेखित केल्या. आयज देशात सायबर सुरक्षेक समान प्राथमिकता दितात आणि सायबर घोटाळे करप्या आड खर कारवाय करपा खातीर कायदे लेगीत केल्यात, अशें प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना सांगले. साइबर सिक्योरिटी को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं. साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ कानून सख्त किए गए हैं और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई है और ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को भी बेहतर किया गया है. इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है. फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है. दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहां है और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है. और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं. आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है. भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉप्युलेशन वाला देश है. भारतात नवे नवे उपक्रम, गुंतवणूक आणि निर्मणे खातीर ही सगळ्यात बरी वेळ असा, अशा प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले. भारताक एक गुंतवणूक प्रधान देश म्हणून आम्ही स्थापित केला, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या परिशदेक संबोधित करताना सांगले. मोबाइल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में जहां भी ग्लोबल बॉटलनेक्स हैं, वहां भारत के पास दुनिया को सॉल्यूशन देने का मौका है. उदाहरण के लिए हमने पहचान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अब कुछ गिने चुने देशों तक सीमित थी और पूरी दुनिया डाइवर्सिफिकेशन चाहती थी. आज भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. भारत में 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर काम हो रहा है. साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल कंपनियां ट्रस्टेड पार्टनर्स की तलाश कर रही हैं जो स्केल और रिलायबिलिटी दोनों में सही उतरे. दुनिया टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भरोसेमंद पार्टनर चाहती है. क्या भारतीय कंपनियां
रिलायबल ग्लोबल सप्लायर्स और डिजाइन पार्टनर्स नहीं बन सकती। साथियों, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चिपसेट्स और बैटरियों से लेकर डिस्प्लेज और सेंसर्स तक ये काम देश के भीतर और ज्यादा होने की जरूरत है। इंडियन मोबाईल काँग्रेस 2025च्या उक्तावण सोहळ्यात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लेगीत वांटेकार जाले। तांणी भारत सध्या संवसारातली डिजिटल माची जावपाक लागल्या आणि फाटल्या कांय वर्सांत मोबायलाचे मोल 98% देंवला अशें उक्तावण सोहळ्यात उलयतना सांगलें। Today, ladies and gentlemen, we stand at the cusp of a new dawn. A moment when India's dreams no longer orbit others, but chart trajectories on their own. From the first glimmer of hope in 1975 with Aryabhatta to the symphonies of rockets and satellites painting pathways across the skies, our journey has been nothing short of extraordinary. Through bold reforms, we have unlocked the gates of private innovation and international collaboration, transforming our space sector into a new showcase for a nation that no longer borrows from others, but leads with ingenuity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 19,650 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पयल्या पावंड्याचें उक्तावण केलें। वांगडाच तांणी मुंबई मेट्रो लायन 3च्या 2Bचें लेगीत उक्तावण केलें। नवीन मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हें भारतांतलें सगळ्यांत व्हडलें ग्रीन फील्ड विमानतळ जावन आसा। मुंबई मेट्रो लायन 3 2B लागीं 12,200 कोटी रुपया खर्च करून उबें केलां। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 37,000 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ली पुराय मुंबई मेट्रो लायन 3 राष्ट्राक अर्पण केली। शारी येरादारीच्या मुखेल परिवर्तनाचो हो एक महत्वाचो भाग आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी एकीकृत मोबायल ॲप मुंबई वनचें लेगीत लोकार्पण केलें। प्रधानमंत्र्यांनी इंडिया आघाडी सरकारान ह्या मेट्रो लायन प्रकल्पाक केल्ल्या विरोधाचेर खर प्रतिक्रिया उक्तायली। देश में एक ऐसी राजनीतिक धारा भी रही है जो जनता की सुविधा नहीं, सत्ता की सुविधा को ऊपर रखती है। ये वो लोग हैं जो विकास के काम में रुकावट डालते हैं, घोटाले घपले करके विकास के जुड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतार देते हैं। दशकों तक देश ने ऐसे नुकसान को देखा है। साथियों, आज जिस मेट्रो लाइन का लोकार्पण हुआ है, ये उन लोगों के कारनामों की याद भी दिलाता है। मैं उसके भूमि पूजन में शामिल हुआ था। तब मुंबई के लाखों परिवारों को उम्मीद जगी थी कि उनकी परेशानियां कम होगी, लेकिन फिर कुछ समय के लिए जो सरकार आई उसने ये काम ही रोक दिया। उनको सत्ता मिली, लेकिन देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फाटल्या 11 वर्सांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारान पुराय देशांत 90 नवे विमानतळ उबे केल्यात। भारत संवसारातली चौथी सगळ्यात व्हडली अर्थव्यवस्था आणि तिसरी विमान येरादारी व्यवस्था थारल्या अशें नागरी उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। एनडीए सरकार ने देश में 90 नए एयरपोर्ट बनाकर दिखाया है। इस अभूतपूर्व विकास ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट भी बनाया है। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं, पर अब देश का ये डबल एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद ये एविएशन कैपिटल भी बनने जा रहा है। वेस्ट मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईस्ट मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ईस्ट वेस्ट के डबल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी की परियोजनाओं के केवल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी सुगम और सुलभ बनाने के लिए दूरदर्शी सोच के साथ हमने काम किया है। बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे फुडारपण नितीश कुमारच करतले अशें भाजपा फुडारी गिरिराज सिंग हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें। राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आस्पावीत आशिल्ल्या सगळ्या पक्षांमदीं सुवात विभागणी बेगीनूच जातली अशें ताणें मुखार सांगलें।
बिहार विधानसभा वेंचणुकेची तयारी पुराय नेटान सुरू आसा। राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ह्या वेंचणुकेक पुरायेन तयार आसा अशें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, घोषणा सारी चीजों का। तैयार और सिर्फ चुनाव के ही तैयार नहीं रहती है। जिस प्रकार से बिहार की जनता की सेवा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और एनडीए के पांचों घटक दल के हमारे नेता, हमारे पांचों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, तो फिर हम सिर्फ चुनाव में ही नहीं लगते हैं और काम सिर्फ चुनाव में ही नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव। महाराष्ट्र के विजयदुर्ग जिले के फार्मर जयंत गोखले के फार्म पर आई हैं गोवा की प्रतियोगी वंदिता कांडोलकर। ये पहला मिनी टास्क है। हाय गाइस, ये जो गाय है उनको छोड़ने का है। ये गाय मारेंगे तो नहीं ना? जो गोबर है वो सब निकालने का है और बाद में पानी से सब साफ करने का है। मास्क मिलेगा क्या? ये कुछ काम नहीं कर सके। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात। पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। गोंयच्या IPHB इस्पितळांत वाडट्या दुयेंतींच्या आंकड्यांचे फाटभुंयेर फकत शारिरीक न्हय तर मानसीक भलायकी खूप महत्वाची आसा अशें दिसून येता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य ग्रामीण उदरगत खात्यान आयोजीत केल्ल्या मानसीक भलायकी जागृताय कार्यावळी वेळार सांगलें। सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित कार्यावळीत बायलांची मानसीक भलायकी ह्या विशयाचेर आधारीत ही कार्यावळ पद्मिनी फाउंडेशनान आयोजीत केल्ली। गोंयांतल्या प्रोवेर्दोरिया अंतर्गत कार्यान्वित 10 ते 12 केंद्रांनी सुमार 300 ते 350 दुयेंती आसात जांकां तांच्या घरच्यांनी दुर्लक्षित केला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। आमच्याकडे आमचे मेंटल हॉस्पिटल आहा पळय न्ही, थंयसर डे बाय डे चडांत चड पेशंट वाडत आसा आनी एकदां मेंटल जाल्या उपरांत लोक परत आपल्या घरांतल्याकूय पळयना, एकदां तो दवर म्हणटा थंयसर। थोडे जाण तर हाडून सोडटात। हांव खोटें सांगना, हांवें पळयलां मेंटल हॉस्पिटला कडेन ताका हाडटात आनी सोडून दितात। कोण पळयता तो पळो म्हणटा, मागीर तो चेडो आसूं, चेडूं आसूं, बायल आसूं, कोण पळय तेजी काळजी घेनात, सोडून दितात। थंय अक्षरशः सोडून वयता, ताची काळजी सरकार घेता। आत्तां आमच्या कडेन प्रोविजोरियाच्या मार्फत जवळपास आमी 10 ते 12 सेंटर्स आसात। आमच्या कडेन जवळपास 350 ते 400 लोक आहात। तूं जर तांकां विचारशीत तेंचे कोणूच म्हणजे सगळे आसात तेंचे, बट तांकां पळोवंक सुद्दां कोण येना। टॅक्सी चालकांनी पर्यटकांक तशेंच सामान्य नागरिकांक त्रास जावचो न्हय हाची काळजी घेवप गरजेचें आसा अशें सांगत टॅक्सी चालकांनी उक्त्या मनान धंदो करचो असो उलो येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी मारलो।
टॅक्सी चालकांविषयी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. तुम्ही म्हणटा ते ड्रॉप करपाक येता तेन्ना तुमचे भाडे घेवन वयता तशें जावपाक नाका म्हणून जिओ फेन्सिंग करपाक जाता. बट अ कस्टमर स्टेइंग इन एनी हॉटेल should have the freedom go to his phone and if you invite a taxi on app it should be available. This is at every international destination, it is happening in every state. So why should the same thing not be allowed in Goa? म्हाका हेजी समजून मेळना. Basically be a change of attitude तेंचे तर्फे. They should start thinking positively. आणि आता tourism footfall जे increase जावपाचे आसा पत्ते त्याना आता सीजन येयला. Everybody will get their trips. Why they are so this I don't know. But if they do and such videos become viral, तुम्ही आता सांगता तसे, it will go reverse gear again. 9 ते 12 ऑक्टोबर मजगती आयोजित जावपी पर्पल फेस्टाक सितारे जमीन पर ह्या चित्रपटाचे कलाकार वांटेकार जातले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाक 25 ते 30 देशांतले सुमार 15,000 प्रतिनिधी वांटो घेवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या महोत्सवाचे सुमार 90% काम पुराय जाला अशें तांणी मुखार सांगलें. 30 countries have shown interest but 25 have confirmed. म्हणजे 100% कन्फर्म आसा ते 25 आसात. आणि ह्या मजगती भितर आमच्या डिफरंट स्टेटींतले जायते मिनिस्टरी येवपाचे आसात आणि आमी अपेक्षा करतात की गोंयांत सुरवात केल्लो हो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आयज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे आणि इन्सिस्ट केल्ले आसा की बाकीच्या स्टेट्सांनी इंटरनॅशनल ना जाल्यार पसून नॅशनल लेवला वयलो पर्पल फेस्ट करचो आणि त्या राज्यांतल्या दिव्यांगा खातीर एक वेगळो आयाम, एक वेगळे तरेचे वातावरण आणि एक वेगळ्या तरेचो मुवमेंट तयार करचो. गोंय राज्य अपंगत्व सल्लागार मंडळाचे वांगडी प्रकाश कामत हांणी अपंगांविशीं समाजात जागृताय घडोवन हाडप तशेंच तांकां सशक्त करपाची पावलां घेवप गरजेचें आसा अशें सांगलें. It is just not a festival and function. It is celebration of diversity and inclusion. आमच्या सोसायटीक डिसेबिलिटी बद्दल अवेरनेस खूब जावपाची गरज आसा. स्टेप बाय स्टेप तें जाता आनी तें जितलें इन्क्लुजन जाता तितलें मेन स्ट्रिमींग डिसेबिलिटीच्या लोकांचें जाता भितर आनी तांचें एम्पावरमेंट फुडली स्टेप. सो ह्यो सगळ्यो स्टेप्स जाय जाल्यार एक्सेसिबिलिटी जाय. आतां फाटले 3 वर्सां फेस्ताचे जर हांगा ट्रेंड आमचो जर पळयत जाल्यार हे गोश्टी कडेन खुबशें अटेन्शन समाजाचें येता. समाजाचें तितलें लक्ष हे गोश्टीचेर येता तितलें सरकारा कडेन समाजूय पळोवंक लागता आनी टेकअप करता. हातल्यान हो विशय फुडें वता. सध्याच्या सर्तीच्या युगांत तरणाट्यांनी आपल्या सरभोंवतणी जावपी घडणुकां विशीं म्हायती दवरप खूब गरजेचें आसा अशें दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें. दिवचल सरकारी ITI प्रमाणपत्र भेटवण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. मुळगांवां जाल्ल्या ह्या कार्यावळीचें आयोजन कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयोजीत जाल्लें. ह्या कार्यावळींत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, संचालक विनायक कांबळी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. You should be very lucky की तुम्ही बिचोले ITI शिकता. तर कित्याक बिचोले ITI जो ग्रेडिंग जर पळयशात इट इज इन्क्रीजिंग. म्हाका दिसता पयलीं 8.3 आसलो तो आतां 8.7 जाला. करेक्ट न्ही? सो इट इज इम्प्रुविंग. सो यू आर इन अ इन्स्टिट्यूट वीच इन्स्टिट्यूट वॉन्ट टू इम्प्रूव. आनी जेन्ना इन्स्टिट्यूट वॉन्ट्स टू इम्प्रूव ते कशें इम्प्रूव जाता? डेफिनेटली दॅट क्वॉलिटी ट्रान्सफर्स टू भुरग्यांक म्हणजे तुमचें शिक्षण बरें जाता. दुसरे पयशात न्ही डायरेक्टरान एक शब्द सांगलेलो की तुम्ही खंय जॉब करतात एम्प्लॉईज म्हणू नाका पण ते तुमच्या पात्रांक दिसूं जाय. फाल्यां जर हो भुरगो आज जर हो आपलो स्टाफ कामाक येना जाल्यार तुमचें काम ठप जातलें. म्हणजे ही कॅनॉट बी चेंज. ती भावना जावपाक जाय आनी ती केन्ना पात्रांक भावना जाता? वेन यू आर अ रिसोर्सेबल पर्सन टू लीव. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी 2 वर्सां अभ्यासक्रमात शिकल्या उपरांत फुडारात ताचो उपेग करून घेवप हें भुरग्यांचेर अवलंबून आसा अशें सांगलें. ज्या गुरुनी तुमकां ह्या पदाचेर पावल
तुमचो हो एक जीवनांतलो मुख्य टप्पो पार करपाक लागून तुमची मदत केल्ली आसा, जे शिक्षण दिल्लें आसा आनी तुमी ते आत्मसात केल्लें आसा आनी हेजो तुमकां लाभ म्हणटा तुमच्या जिवनांत जातलो अशा हेतून तुमी हे शिक्षण घेतलेलें आसा. ह्या शिक्षणाचो लाभ तुमी तुमचें जीवन घडोवपाक लागून, तुमचो उद्धार करपाक लागून, तुमच्या घराण्याचो उद्धार करपाक लागून आनी प्रामुख्यान समाजा खातीर एक उपयोगी ज्ञान अशें समजून आयज ह्या कॉन्वोकेशन सेरेमनींत तुमी थोडेशे विचार करपाक जाय की आपूण जे आत्मसात केल्लें ज्ञान हे आपल्या लक्षात उरून कायमचे उरतले. नव्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय लोककला महोत्सवाचे उक्तावण कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकी जालें. कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि ICCR नवी दिल्लीच्या जोड पालवान आयोजित ह्या महोत्सवात पोलंड आणि माल्ता हांचे आंतरराष्ट्रीय लोककला गट तसेच गोयचे लोककला आणि संगीत गट ह्या महोत्सवात वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलयतना कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी आंतरराष्ट्रीय मळार संस्कृती खातीर भारताक नामना मेळपाक शक्य जाला अशें तांणी सांगलें. एकंदर भारताची रचना आणि जो आद्य आमी जर पळोवपाक गेलो जर जायत म्हणजे सादारणशे पूर्वीच्या काळांत की भारत हो जगांतलो अत्यंत शक्तिशाली आणि साम्राज्यशाली असो देश हाची गणना आमकां इतिहासांत आमी वाचता आनी ते समजून घेवपाचो प्रयत्न करता आनी आज आमी त्याच धाग्याचेर आमी फुडें वता. म्हणजे तो धागो धरता आसतनाच आमची संस्कृती परंपरा हें आमी विसरूंक शकना आनी म्हाका दिसता भारतांतले अशें भारत हो एकमेव देश आसतलो जाणी आपली परंपरा आपली संस्कृती म्हणजे सगळ्या लोकांनी घट्ट कशी धरून दवरली आणि म्हणूनच आज जगाक अनेक प्रकारची व्याधी उपयाधी येता आणि त्या काळाचेर त्या देशाचो ऱ्हास जाता हें आमी पळयता. पण असल्या खंयच्याय म्हणजे परिस्थितीक मात करपाची क्षमता जी आसा न्ही भारत देशामध्ये आसा आनी ती म्हळ्यार आमची संस्कृतीची जे पाळंमुळं आमी घट्ट दवरला. म्हणूनच देशाच्या उत्तर तसेच उत्तर उदेंत डोंगराळ भागात बर्फवृष्टी सुरू जाल्या. हाका लागून देशातल्या हेर भागांनी तापमान उणे उरपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पूण दक्षिण अस्तंत भागात म्हळ्यार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोंय ह्या वाठारांनी फुडल्या 3 ते 4 दीस व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. हे विशीं अधिक माहिती भारतीय हवामान खात्याचे महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हांणी दिल्या. 7 दिन पहले हम पूर्वानुमान किए थे कि एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा दिल्ली समेत, और फास्ट फोरकास्ट हम 30 सितंबर को दिए थे कि ऐसे कुछ होने वाला है. इसके बाद धीरे धीरे फोरकास्ट अपडेट होता रहा और पहाड़ी इलाके में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और एडजॉइनिंग प्लेन्स जो है जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी एरिया में भी मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल का पूर्वानुमान था. और ऐसे ही 5 तारीख से बारिश शुरुआत हुआ और 6 तारीख को पीक एक्टिविटी रहा, 7 तारीख को एक्टिविटी चलता रहा. अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में केंद्रीभूत है, वो धीरे धीरे ये ईस्टवर्ड मूव कर रहा है और इसकी प्रभाव धीरे धीरे अभी ख़त्म हो चुका है. जैसे राजस्थान में, पंजाब में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में, और धीरे धीरे अभी जो एक्टिविटी हो रहा है वो डिक्रीज होगा. और फिर भी 24 आवर्स के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट यूपी एरिया में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल भी हो सकता है. इसके बाद धीरे धीरे ईस्टवर्ड गति करेगा. सो ईस्ट यूपी में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कल को नॉर्दर्न बिहार और इसके बाद नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ इसका इम्पैक्ट भी दिखाया जा सकता है. भारतीय वायुदळ आयज 93वो स्थापणूक दीस मनयता. गाझियाबाद हिंडन वायुतळाचेर ह्या स्थापणूक दिसाची मुखेल कार्यावळ जाली. 3 वर्सां उपरांत हिंडन वायुतळाचेर जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत वायुदळ मुखेली एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग हांणी परेडीची सलामी घेतली. ह्या वेळार ह्या कार्यावळींत संरक्षण दळाचे मुखेली, नौदळाचे मुखेली आणि सैन्य दळाचे मुखेली वांटेकार जाल्ले. ह्या वर्साच्या कार्यावळीचे वायुदळान 2 भाग केल्यात. एक हिंडन वायुदळाचेर जो आयज जालो जाल्यार दुसरो 9 ऑक्टोबराक गुवाहाटीत जातलो. जातूंत वायुसेनेच्या तांकीचें प्रदर्शन जातलें. दर एका युगांत आमच्या वायुदळाच्या वीरांनी इतिहास रचला अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें.
वायुवीरों ने हर युग में इतिहास रचा है। 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1971 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। पेरूच्या लिमा हांगा जाल्ल्या जुडो ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपात जुडो खेळगडी लेंथाई चिनांबम हिणे बायलांच्या 63 किलो वजनाच्या गटात नेदरलँडाच्या जोनी गिलेन हिका हारावन काशा पदक मेळयलें। भारताक पयलेच खेपे ह्या सर्तीत पदक मेळवून दिवन चिनांबम हिणे इतिहास रचला। गोंयच्या बॅडमिंटन मळार मुळाव्या पावंड्याचेर उच्च कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर गोंय बॅडमिंटन संघटनेन पाडुकोन स्कूल ऑफ बॅडमिंटन बरोबर महत्वाची कबलात केल्या। पत्रकार परिशदेत उलयतना पाडुकोन स्कूल ऑफ बॅडमिंटनचे मुखेली आनी भारताचे वरिष्ठ बॅडमिंटनपटू प्रकाश पाडुकोन हांणी मुळाव्या शाळांनी तशेंच ग्रामपंचायत थराचेर बॅडमिंटना खातीर लागपी साधन सुविधेत विकास घडोवन हाडपा खातीर आपली संस्था वावुरतली अशें सांगलें। ह्या वेळार गोंय बॅडमिंटन संघटनेचे अध्यक्ष मनोज पाटील आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। This is the first time we are tying up with a state association. You can call us, we'll be more like, their sports consultants. Anything they want to do to improve badminton, we'll be helping them right from organizing events to coach education to identifying the talent, providing coaches, getting the coaches from here to, to our other centers, bringing them to Bangalore and upgrading their skills. Similarly, sending our coaches here, including our top coaches, and we have some foreign coaches as well, as the requirement. So this will be a joint effort, and I believe that we have just to add, we also have a coach education program, a coach certification program, which we started about 3-4 years back. One of the few organizations in Indian badminton who are offering this course, and more than 1,000 people have been certified by the Padukone School of Badminton. पादुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन बरोबरची कबलात गोंय सरकाराच्या मजतीन जाल्या आनी पंचायत वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक तशेंच शाळा पावंड्यावेल्या फुडारांतल्या जैतिवंतांक प्रशिक्षण दिवपा हेतान हें पावल उबारलां अशें गोंय बॅडमिंटन संघटनेचे मुखेली मनोज पाटील हांणी मिरामार पणजेत पत्रकार परिशदेंत सांगलें। आणि आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज जाले इंडियन मोबायल काँग्रेस परिशदेचे 9व्या भागाचे उक्तावण। भारत एक गुंतवणूक प्रधान देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबईच्या मेट्रो लाईन 3 आणि नवी मुंबई विमानतळाचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले राष्ट्रार्पण। विमानतळ आणि मेट्रो लाईन 3 शारी उदरगतीचे प्रतीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शारीरिक भलायके सयत मानसीक भलायकी भोव महत्वाची। IPHBन वाडट्या दुयेंतींच्या आंकड्यावयल्यान हो निष्कर्ष, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। गोंय बॅडमिंटन संघटनेची पाडुकोन स्कूल ऑफ बॅडमिंटना बरोबर कबलात। ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांक तशेंच भावी जैतिवंतांक लागपी साधन सुविधेत विकास घडोवन हाडपा खातीर गोंय सरकाराचे पावल। आनी आंतरराष्ट्रीय जुडो वस्तादपण सर्तीत भारताच्या लिंथॉय चिनांबम हिणें मेळयलें पदक। भारताचे हे थारलें पयलेच पदक। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।